म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीक हो गिरीश म्हणटा तो व्हरून सारको डायरेक्ट फोंडान पावोवपाचो आहा. काँग्रेसीचे आमदार आमचे बरोबर कितले भरपूर आमदार आमचे बरोबर टचान आहा. तांकां अशें दिसता की गिरीश इज द ओनली पर्सन हू इज कमिंग इन द वे ऑफ द काँग्रेस गोईंग फॉरवर्ड इन गोवा. विजय आनी सीएमओ नुव्या नातालाचो मिडनायट डान्स जावंक दिलो ना. ताच्या फाटल्यान खंय विजय आनी सीएमओचोच हात. ज्या तरेन विजय सरदेसाय आपल्या पावराचो दुरुपयोग करता, आपल्या पदाचो दुरुपयोग करता, आपले जो कोण विरोधक आसा त्या विरोधकांक काबार करपाचे प्रयत्न करता, ह्या डेमोक्रेसीक हें चलना. गव्हर्मेंट आतां जाय दिसो गोंयकार गोंयकार गोंयकारपण बोवाळ माताय. हें कितें हें गोंयकारपण? डॅन्स म्हणटा तो आमगेलो एक ट्रेडिशनल सगळे पयले आदीं सो जाताय आनी लोकांची एक उमेद ती डॅन्सा वचपाची. हे डॅन्स बंद कोताय. विजय म्हणटा ताचे कांयच देणे घेणे ना. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हणटा ग्रामसभेन खंय थाराव घेवन पार्टी नाका म्हणिल्ली. ते भायर खंय ताका सीएमओतल्यानूय फोन आयिल्लो. Gram Sabha resolution in 2015, whereby it says a lot of nuisance committed on parking and among other things. So basically it was, and yes, I received a call from the CM's office. They asked me to hold it for some time until they let me know further. By then the office was closed and the staff went away, so permission could not be given. आमचो रिपोर्ट असलो आमी धाडलो आणि डिसिजन घेवपाचें कलेक्टर आसलें. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस.